Immanuel, Immanuel, आमचे मदत देऊन तू ये. Immanuel, Immanuel, आमचे मदत देऊन तू ये. सासनां जाणवाय घेऊन तू ये. सगळे जाग्यार घालून तू ये. सासनां जाणवाय घेऊन तू ये. सगळे जाग्यार घालून तू ये. Immanuel, Immanuel, आमचे मदत देऊन तू ये. Immanuel, Immanuel, आमचे मदत देऊन तू ये. आयज 2 वर्सां भरतात. आमचो भाव जॉन पिटर ब्रगांजा संपल्यार जॉनाक जेवच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण आयच्या मिसान ताची पासत मागुया. आयज वाडदीस समारंभात तांची पासत मागुया. ग्रेसलीन झेवियर आनी एबल लॉपिस तांकांय देवान आशिर्वादान आनी कृपेन भरूंक तांची पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र मिसाची भेटींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. काळजांतां दूख दवरतल्यांक मोगसणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर सोम्या तूं पातक्यांक आपोंक आयलाय. आपोंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. Christa काकलूत कोर. जे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पळोवं. Amen. प्रार्थुया. देवा भगवंत अम्ब्रोजाक क्रिस्ती भावार्थाचो शास्त्री आनी दिरादीक गोवडी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जाणवायेन आनी दिरान चलोवच्याक तांचे असले तुज्या काळजा सारके गोवडी उपसय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजभर चलयता सस्त्यांच्या सस्त्यांक. Amen. इजाईयास प्रभाताच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत एक गीत गायतली. किल्ल्यावरी आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सर्वेस्परान बांदल्यात. दारवटे उगडात. प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्राक भितर सरूंक दियात. ताचें मन थीर ते शांतीन जियेता
कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेश्वराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेश्वर सदांच तोखता तसलें घडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोटांत रावतेल्याक ताणें सोकलां उडयल्यात. तें कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसणपण करता, तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. ल्हानविकायेच्या पांयां तोडा, दुर्बळांच्या पावलां खाला तें कोट माडवतलें. देवाचें उतर हे. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब सर्वेश्वराच्या नांवान येता ताका जय म्हणुया. सर्वेश्वराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेश्वर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेश्वराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुमाराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेश्वराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब सर्वेश्वराच्या नांवान येता ताका. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेश्वराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेश्वराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेश्वरा. जबाब सर्वेश्वराच्या नांवान येता ताका जय. कोर सर्वेश्वरा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेश्वरा आमचें जिवीत कोर सुकेश. सर्वेश्वराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेश्वराच्या घरांत थान आमी तुका सूख मागता. सर्वेश्वर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब सर्वेश्वराच्या घरांत येता ताका जय. उद्गारा उबी रावया. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वर अजून तुमकां मेळटा. ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता. ताका उलो करात. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणे म्हाका सुमिया सुमिया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरचो ना, पूण स्वर्गा आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पुणी म्हजी उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें.
예수 그리스도의 शुभ वर्तमानी Wahani Duka Krista जमगार बाबलीनो आमी खंयसरूय बिराड करूंक वेतावन जाल्यार तो गांव कसलो लोक कसलो आसा तो जागो कसलो ती जमीन कसली तें चवकशी करता सगळी चवकशी बारीकसाणेन केल्या उपरांत तो जागो घेतात आनी थंयसर घर बांदूंक सोदतात घर बांदतना बुन्याद मारतात घोडपी जागो मेळ्ळ्यार अदीक बरें उरतलें घर रेवेर बांदल्यार घडी वादळ येवन मळत पडत आमी थंयसर आमचो भस्म जायत ही धास्ती आमच्या मनांत सदांच आसता देखून आमी जागो पळयता आनी बांदपी कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर हे बिल्डर आसात ते कसले तांणी कितलीं घरां बांदल्यात तांकां कितलो अणभव आसा तो कितलें बरें घट घर बांदता तें चवकशी करून तांकांय विचून काडटा अशें आमच्या चलत्या जिवितांत तर आमी करता जाल्यार क्रिस्ती जिवितांतूय आमी देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक जाय देव सदांच विस्वाशी तो विस्वाशी केन्नाय जायना तो बदलो ना तो आसा तसोच मोगाळ विस्वाशी बरो लग्न जावंक फुडें सरतात तांकां ती कबलात करतात तेन्ना म्हणटात पोती पोतिनीक म्हणटा पोतीन पोतीक म्हणटा नांव काडून हांव तुका विस्वाशी रावतली सुखान तशेंच दुखान पिळेंत तशेंच भलायकेंत तुजो मोग करतली तुका विस्वाशी रावतली म्हूण भास दितात आनी भासावणी जिवंक ती लग्ना जिवितांतल्यान ह्या नव्या कुटुंबांत सुरू करता आमकां विस्वास सदांच आसूंक जाय देवाचेर मनशांचेर एकामेकाचेर तर विस्वासांत देवाचेर आनी मनशांचेर पातयेवन तांकां मानून घेवन तांच्या सांगाता शांतीतायेन एकचारान उस्क्यान जिवंक आमकां जेजू आयज आपयता हेंच करूंक आमकां ह्या मिसांतल्यान बोड आनी कृपा मागुया तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार भेटोवने वेळार आमी गायन गावया C30 पान 40 C37 पेज 44 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बाबा एक चुडो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उड्या भितरली प्राण ओरयो तशी जेजू सोबे सोगली गिरगोपाती
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, तुज्या नांवाची मोहिमा परगटून पवित्र आत्म्यान भगवंत आम्रोजाचे मोन आनी काळीज भवताच्या उजवाडान भरले. ह्या पवित्र योजनाचे भेटोवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी भरो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत विदारा आनी सासण्याच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कांय तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमरोज तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोर उबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उज वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolvanaco sorvestor tu, Sorgani sonzar volea, Tuja voivovam, U sorgi, Tu caso Iisus, Sorvestor arginavi, Pietata बापा, खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंगेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराचे हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. Gesù vero, Gesù ci vuole.
बापा जेवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो ओंड आनी सडबीणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून हांवें तुका देन वाचता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, अर्द्यार फिलिप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा जॉन पिटराची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्यून धरून दवरता आनी सरकारीत कमान उरल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयले मागणे म्हणून ताच्या मागण्या बरोबर आमची गरजो आवडे आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सगळ्या राज्य क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान वत्तांव तर आमकां तुज्या उदका खातीर सर्व पातकां चटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भक्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती. देवाचे शिरे संवसाराचें पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचें पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचें पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोम्यांच्या वेळार गायन गावुया. मोगाड जेजू यो तू यो D30 564 D31 पेज 64. मोगाड जेजू यो तू यो बावा भयणी भेटूंक
जिवीत आमचे बोलुग्यो मोगार जेजुयो तुयो भावा भयणीं भेटोग्यो गोडाय तुजी दितुली उसवण आमकां हार तुजी सोदोस तुजो आमकां दी भावो दितली भलाकी गोडाय तुजी दितुली उसवण आमकां हार तुजी सोदोस तुजो आमकां दी भावो दितली भलाकी मोगार जेजुयो तुयो भावा भयणीं भेटोग्यो मोगार जेजुयो तुयो भावा भयणीं भेटोग्यो अर्जाम आमच्या रामुग्यो जिवीत आमचे बोलुग्यो मोगार जेजुयो तुयो भावा भयणीं भेटोग्यो प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, अमृत दितोल्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या ताचे गोठायेन आनी बागेंत आंब्रोसाची देख घेवन धिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान धावी धावी वचूं आनी स्वर्गार अमोर जिविताच्या जेवणाची उतरावर्ती घोटसाण सुपुर्णायेन बगूं. सासणांक आमी दादोशी जावं पाव म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोद पोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड व्हड उपकार. एक चोत्राय नवी गवळीक फिरगो सभा स्टाफचे खातीर वाड्याचे प्रतिनिधी वेंचून काडपाक जमाती जातल्यो आयज बुधवारा दिसा. सॉरी काल जाले ते कालचे. शेवटाक आमी गायन गावया G8 पान शेमोर ये जेजू आमच्या सोम्या G8 पेज 100. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां पाप्या